थोड्या तेंपा आदी एक तरणाटो काजरी भोव बेजारान म्हजे लागीं आयलो कावन्सिलिंगाक म्हणून विशेष मागणे मागच्याक तो आयलो. तो येवन गडगड्यान रडो लागलो आनी म्हणालो, फादर हांव बऱ्यान नाशिल्लो, म्हजें बिजनेस बऱ्यान चलतालें, कुटुंबांती घरांती बऱ्यान हांव आशिल्लो, म्हजी बरी अपुरब्याची बायली आशिल्ली, दोगां अपुरब्याची भुरगीं आशिल्लीं, भारी संतोशान हांव आशिल्लें हांव. आतां म्हाका लगभग 50 वर्सां जातात. पूण कालिंगी गुर्तू ना फादर, हांवें कोणाकय वायट करूं ना, कोणाक अन्याय करूं ना, बऱ्यांतलें बरी जिवीत हांव जियेलां, म्हज्या बायलेक बऱ्यान पळयलां, भुरग्यांक बऱ्यान पळयलां. पूण म्हजें थंय जाल्ली अभिवृद्धी, हांवें केल्लें बरेंपण, हांवें आनी म्हज्या बायलेन आसलें संतोशान आशिल्लें, म्हजीं भुरगीं, म्हजें घराणें अपुरब्यान आशिल्लें, कोणाकय पळोवंक जावना जायचें, कोणाकय मोसोर जालो जायचें. देखून थोड्यांनी म्हजे विरोध पितूरूय केली, म्हज्या बिजनेसांत आडपाय दिले, म्हाका रिणाच्या घासांत घालो, म्हजें जायतें बिजनेस लॉस जालें. ह्या वरवीं म्हज्या आनी बायले मदें इल्लीशी घुसपट गुंदळ जाली, काटीपिटी जालें. टेन्शनार हांवें म्हज्या बायले 2 थपडां मारलीं, तेरागार जालें. ताणें म्हजे विरोध पुलीस कंप्लेन केलें. उपरांत ते कुळारा गेलें, म्हाका डायवोर्स नोटीस धाडलो, भुरग्यांक हाडून चलतें रावलें, सगळें निसंतान जालें. 3 पुटी जुगात करया म्हूण गेलो, पूण कसो लेगीत संगत अडकळ जाली, म्हाका करूंक सांगूं ना. तुमच्या ऑनलायनीन मिस आयकलें, तुमचे नंबर पळयलें, कॉल केलें, तुमच्या लागीं आयलां. हांव फाटली जिवितां वयतां फादर, कितलो बरो आशिल्लो, कितलें म्हजें घर संतोशान आशिल्लें, म्हजी बायल कितलो म्हजो मोग करताली, म्हजीं भुरगीं कितलें बरीं म्हज्यान आशिल्लीं, म्हजें बिजनेस बरें चलतालें. आतां हांव वाटेर पडलां, म्हाका म्हजी म्हणली कोणूच नात. अशें सांगून तो मस्तो रडा लागलो आनी तो म्हणालो, म्हाका कित्याक अशें घडलें फादर, हांवें कोणायक वायट करूं ना, देवाचें देवाक दिवचें प्रयत्न हांवें केलां, मागण्यांत दिसूंक ना, मिसां दिसूंक ना, म्हाका कित्याक अशें घडलें, म्हाका काल म्हणचें समजना. हांवें जोब पत्रेकाची जाप दिली, जोब पत्रेकान कांय वायट करूं ना, पूण ताका असलेंच सगळें भोगूंक मेळ्ळें. तो म्हणालो, तें समा फादर, थंय ओंपता पातयेता, पूण देवान ताका तें पाटीं दिलें न्ही, देवान तें पाटीं दिलें, भुरगीं दिलीं, बायली दिली, सगळी संपत दिली, म्हाका कांय दिवना फादर. हांव एकसुरांत उरलां, बायल डायवोर्सावन गेल्या, परतून येवचें बरी ना, भुरगीं गेल्या, बिजनेस क्लोज जाला, परतून स्थापन करचें बरी ना. असलें परीक तें पावलां फादर, कालें करचें. हांवें म्हणलें 3 पुटी सुसायड करूंक गेलो हितून, सुसायड कित्याक करूं नाय, कित्याक करूं नाय. ना फादर, कसो लेगीत संगत म्हाका आड येता.
कसली की संगत म्हाका आडयता देखून हांव फाटीं आयलो. हांवें म्हणलें ती पवित्र आत्म्याची सकत जावंक पुरो. तूं आतां सुसायड करनाका, होगडयलेलें परतून तूं फाटीं घेतलोय. एका ना एका रुपान तूं फाटीं घेतलोय. एका ना रुपान त्यात मनशान ताणें फाटीं घेतलो म्हूण हांव सांगिना, पूण ताच्या की वर्त्या मापान तूं फाटीं घेतलोय. नातल्यार तुवें मरतो आसलोय म्हळें. तस्सो इल्लोसो बरवसो आसा फादर, तस्सो इल्लोसो बरवसो आसा म्हणालो. हांवें म्हणलें तुजो बरवसो तुका निराशे करिना, तो बरवसो सांडिनाका, तो बरवसो सांडिनाका म्हणून त्या बरवश्या विशयान ताका हांवें धैर्य दिलें. कांय मोतीक समाधान भोगलें ताका. कांय इल्लीशी दादूस कांय लभली. तो गेलो आनी म्हणालो आनी पुटी हांव येता. आतां वचून लगभग 2 म्हयने जाले. मदीं एक फावटी ताणें फोन केल्लें, तितलेंच ताच्या उपरांत खबर ना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत थोडे फावटी अशें भोगता हांवें कांय करूं ना, म्हाका कश्ट येतात, म्हाका नुकसान येता. हांवें कांय करूं ना, म्हाका ही कश्ट कित्याक. हेच्या पयले वचपाक आमी गेले हांव जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप पळया. जेरेमिया प्रवाद्याक देव विंचता पळया. जेरेमिया प्रवाद्याक देव विंचता पातकान पडलेल्या परचेक देवा सरशी हाडच्याक, इस्रायल परचेक देवा सरशी फाटीं हाडच्याक पळया. मरोन गेल्ल्या परचेक परत जीव दिवच्याक जेरेमिया प्रवाद्याक देवान विंचलें. आनी ह्या जेरेमिया प्रवाद्यान कितें केलें, देवाची वळख दिली. देवाची वळख दिली. देवाची वळख दिली मात्र न्ही, लोकांक देवाची पाती परतून हाडचें काम केलें. एकामेकाक उजो लावचें काम ताणें करूं ना, एकामेकाक फूट हाडचें काम ताणें करूं ना, एकामेकाक अनितीन सला अन्यान सला, एकामेकाची मासां खाया, एकामेकाचो जीव खाया म्हणून ताणें सांगूंक ना. ताणें फकत देव दयाळ, देव काकुलदार, तो बगसूंक तयार आसा. तुमची पातकेजी निसंडा, देवाच्या उल्याक फाळो दिया, देवाची खुशी करचे प्रयत्न करा, देवाच्या वाटेन चला म्हणून ताणें प्रवाद केलो. पूण अनितीच्या मनशांक, असताच्या मनशांक हें जालें ना. देवाच्या वाटेन चलोवंक खुशी व्हेली ना. देवसाराच्या वाटेन चलतल्या मनशान देवाच्या वाटेन चला म्हणटल्या त्या मनशाक लगड काडच्या विशीं, ताका केळकुळां करच्या विशीं, ताका निंदा करच्या विशीं, ताका तरातरांचे कश्ट दिवन ताका वळवळोवचे विशीं चिंतले शिवाय ताका सांगात दिलो ना. जेरेमिया प्रवाद्याक सांगात दिलो ना. देखून पळया, तो म्हणटा सगळ्या वाठांनी आखांत, सगळ्या वाठांनी म्हाका आकांत. ह्या वाटेन वचो आकांत, ह्या वाटेन वचो आकांत, ह्या वाटेन वचो आकांत. कित्याक म्हजे दुस्मान म्हणटात ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करुया. आनी तो म्हणटा म्हजे लागशिले इश्ट पर्यंत, म्हजे लागशिले इश्ट पर्यंत राखोन आसात, हांव केदळां आदळोन पडन गणना म्हणून. देखून तुवें कोणाक पात येवंक जायना. तुजें बरें कोणी आशेना, तूं केदळां आदळोन पडटाय म्हणून राखोन आसात. घरांत ही तशेंच, घरांत ही सगळें समासा म्हूण चिंती नाकात. कळ्ळें गे. हां, एक भाव आनी बरो वयर गेलो जाल्यार आनी एकलो राखोन आसता. केदळां तो आदळोन पडटलो, ताच्या की वयर हांव केदळां येतलो. एक भयण आनी एका भयणी वयर गेले जाल्यार ती तशेंच. सांगूं जायना. तुमकां अनुभव जाला जावंक पुरो, आसा जावंक पुरो घरांत कुटुंबांत. समजलें गे. हां, ह्या दिसांनी पळयता आमी एकाच वाटलेन जेवल्लीं, एकाच वाटलेंत जेवल्लीं, एकाच मांद्रेर न्हिदल्लीं, एकाच जलांत खेळल्लीं. कशें मुंग सरप्या बरोय आसात गोताय. एकल्याची एकल्याची मासां खावंक रेडी जाल्यान. कोर्ट केस, ती केस, ही केस म्हूण सांगून यब्बा. पळया, आमचींच मनशां
आमचीच इश्टीन इश्ट आमचीच म्हणून लेखलेली पळया भिरंकूळ डेंजर आसचे भिरंकूळ डेंजर आसता जागृत आसचे कोणाकय पातळूंक जायना समजलें देखून जागृत रावा दूध असलें धोय असलें सगळें दूध न्ही उडासतो राव फिनेल आसूंक पुरो हां बेबी आसूं दीक आसूंक पुरो समजलें की देखून हांव खेदळा आदुळून पडोवन गाय म्हणून ते पळोवन राखून आसात सगळ्यांक धार्मिकांक याजकांक आनी सगळ्या लायकांक गत आमचेत आसले थोडे फाटी आमकां फाटल्यान सुरी घालतले आसात देखून पळया देखून खोटे मनीस म्हणटात गडयेन तो बुलोवन पासान पडतलो आमी ताका बुलयतले हांव कोणा करना म्हणी बुलयतले हांव आनी तो पासान पड अशें करतले हांव गडयेन तो पासान पडतलो आमी ताचेर जैत व्हरतले हांव आनी आमी ताचें फारीकपण घेतलें हांव पळया कसले कुसुडे मनीस पळया सताच्या नितीच्या मनशाक कशें पास म्हणून शिरकोन पळया फारीकपण घेवचे मनीस कशें पास म्हणटात पळया वय की न्ही देखून आधुनीक संवसारांत जागृत आसचें आनी आधुनीक काळार आनीकय जागृत कित्याक म्हळ्यार सामाजीक जालाताणाच्या ह्या न्ही सोशल मिडियाच्या वखदार जागृतकाय कितली सांबाळली तितली बरी देखून पळया हें जेरेमिया प्रवाद्याक घडलेलें जेरेमिया प्रवाद्याक पूण जेरेमिया प्रवादी कितें म्हणटा सर्वेस्पोर म्हजें सवय आसा कोण आसा सांगा आसा व्हडल्यान सर्वेस्पोर म्हजें सवय आसा कशें आसा एक बळवंत वीरा सारको एक बळवंत सोजेरा सारको म्हजे सवय आसा कोण आसा हातांत कितें आसा तलवार आसा पळया म्हजे सांगात आसा देखून सांव पावलो म्हणटा जेन्ना सुमी म्हज्या पक्षाक आसा म्हजो विरोध रावतलो कोण आसा जेन्ना सुमी म्हज्या पक्षाक आसा तेन्ना म्हजो विरोध रावतलो सांगा जेन्ना सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तेन्ना म्हजो विरोध रावतलो कोण आसा कोणीच ना पळया म्हजे विरोध पास मांडलेले सगळे लजेन भरतले लजेन ते सुफळ जावचे नात आनी तांची लज कितेंकच ती विसरून वचीना कित्याक सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा देखून उडासतो म्हज्या मोगाच्या बाबडी न्हू एका घडयेक तुका लज मेळत एका घडये तुका पासान पडसी पूण तूं वयर येतलोय गिदां बरी वयर येतलोय आनी सगळ्या गांवाक तूं प्रसार करतलोय हांव नितीवंत हांव सत्यवंत आनी त्या मनशाची लज सगळ्या जनांगांक आसतली देखून पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडी लायच्या सुवार्थेक आमी आयल्या जाल्यार सुवार्थेन जेजून कितें केलें असताची कामां केली अनितीची कामां केली जाप दिया ना अन्यायाची कामां केली ना ताणी कितें कामां केली मोगाची कामां केली वय गी सेवेची कामां केली वय गी रडतेल्यांक बुजयलें वय गी पिडेस्तांक गूण केले म्हळ्यार स्त्री आसो दादले आसो सणून गेल्ल्या सगळ्यांचो मोग केलो ताणें हें पाड गी बरें हें देवाचें काम गी देवसराचें काम देवाची कामां केली देवाची कामां करतल्यांक कितें म्हणटात देवाची भुरगीं म्हणटात देवाचें काम करतल्यांक कितें म्हणटात देवाची भुरगीं म्हणटात कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा तुमी देवा बरी जाया देवा बरी कित्याक देव सर्व बरो तशें तुमी जायचे सर्व बरी आनी बरी कामां देवातावन येता देवातावन येवची ती बरी कामां करता तो मनीस कोणाचो भुरगो देवाचो पूत आनी देवाची धूव जाता आनी जेजून म्हळ्यार तेंचो हांव देवाचो पूत कित्याक हांव बरी कामां करता तातूंत देव निंदा खंय जावन आयली हे शास्त्री हे फरिजीव हे मातबारी आसात पळय जुदेव मुखेली ते खोट्यापणान जियेतले अनितीन अन्यायान जियेतले पळया आनी देखून तांणी पास मांडलो
ताणी अन्याय केलो, ताणी पितुरी केली, हिकमोतेन जेजूक पास मांडलो आनी त्या पासान ताका घालो. ताणें कश्ट जाय, ताणें वळवळ जाय, ताणें नालिसायाचें मरण मरा जाय. हे घडये जेजूक सलवणी मेळ्ळी, हे घडयेक ताका वळवळ मेळ्ळे, हे घडये ताका लस मेळ्ळी. पण जाल्यार पळया तो जिवन तुटलो वय की न्ही. सर्व जनांगांक आपूण सास्तीक जिविताचें दार म्हूण दाखोवन दिलें, आपूण देव म्हूण दाखोवन दिलें, आपूण जीव आनी जिवंतपण म्हूण दाखोवन दिलें. आनी ह्या देवांक लज पडली की ना? खुर्सार मारलेल्यांक लज जाली की ना? अकमान जालो की ना? आजून पर्यंत ती लज तांच्या मुखा म्हळ्यार आसा. ती केदींच काडून व्हरचें नात. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, दिसपडटे आमच्या जिवितांत पण आमी बरें करया. बरें सांगा, बरें करया. बरें केल्ल्यांक मात्र वायट मेळचें उडासतोरां. वायट केल्ल्यांक कितें आडाई इल्ली दोरी लांब आसता. देखून आमी वायट करचें न्ही. कितें करीत आमी? बरें करीत जाय. जेजू कितें करूंक आमकां उलो दिता? बरें करूंक की वायट करूंक? एकलो म्हणटा म्हजे कडेन येवना, फादर हांवें बरेंत केलें म्हाका कांय बरें जावना. आनी एकलो म्हणजे वायट करीत तें आसा, ताका बरें जातें आसा. देखून हांवें चिंतलां आनी मुखार वायटच करचें. तें चिंतप सारकें गी. हांवें म्हणलें तूं देवाच्या उतरा काल जियेताय की उतरा काल जियेताय की जियेनाय? उतरा काल जियेता. तर देवाचें उतर माथेवाच्या वंजेलें कितें म्हणटा? म्हज्या पासो तुमकां कश्ट सोसूंक, तुमकां दगदणी भोगोवंक, तुमकां अकमान भोगोवंक मेळत जाल्यार तुमी संतोश पावा. मेळटाच तें मेळनातले मनीस नात. कोण पळय सतांत नितींत आनी मोगान जियेता, बरें करता, ताका वायट मेळटाच. संतोशान उल्हास पावा, कित्याक सर्गीच्या राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी आमकां आज कितें करूंक उलो दिता? कितें करूंक उलो दिता? बरें करूंक उलो दिता, सतांची उलो दिता, नितींची उलो दिता, बरेपणाची भुरगीं जावंक, देवाची भुरगीं जावंक आमकां आपोवणें दिता. देखून आमी अनितेची जाय नसो. कितलेय कश्ट येवन दीत, दगदणी येवन दीत, आमी सोम्याची जावया. कोणाची? आमी सोम्याची जावया. कितलेय कश्ट येवन दीत. म्हज्या घरांत तर म्हाका पास मांडूंक पळोवन दीत, पूण हांव पासांत पडनातले बरी सोम्याची सकत मागया, कुप्पा मागया, कांय जायना. थोडे फावटी आमकां नुकसान भोगोवंक पुरो. पळय तो आयिल्लो तरणाटो दादलो मनीस बेजारान आयिल्लो, गेला बरोवशान गेला. पूण हांव सांगता तसो बरोवसो निराशी जायना. तशें तुमचो बरोवसो निराशी जावचो ना. तुमी परत, हांवें म्हणलें ताका, परत तूं तुज्या पांयार उबो रावतलोय, परत तुज्या पांयार उबो रावतलोय आनी सर्व तुका सलाम मारतली. खंत करनाका. वच म्हणलें. आमी तशेंच जिवितांत कश्ट करता आयिल्ल्या वेळार निराशा भोगची न्ही, निराशी जावचें न्ही, बरोवशाची जावया. सुम्या संगी उबे रावया. सुम्या संगी मात्र, सुम्या संगी उबो रावना जाल्यार आमच्या पांयांक बळ ना. उडासतोरा. सुमी आमचे सांगात आसल्यार मात आमच्या पांयांक बळ, आमी घट्ट उबे रावता. सुमी ना जाल्यार आमी लोकोंक लागता. आमचे पांय थिरार आसनांत आमी खंय पडता कळना. देखून सोम्याक सांगसोनी, सोम्या संगी रावचें प्रयत्न करया. सुमी म्हज्या पक्षेक आसतना म्हज्या विरोध रावतलो कोणूच ना. हांव बळवंत जातलो, वीर जातलो, जैतेवंत जातलो, असली चिंतना मोतीन दवरनो. सोम्याची कुशी करून जिवंक, कश्ट नसतांत जैतेवंत जावंक सोम्याचो आदार करपा मागया. एक घडी दोळे धांपया. ती सकत ह्या घडये देवाच्या उतरा मारिफात म्हजे तें देवन येवं दी म्हूण मागया. आमेन.